कार्यावळीचो उद्देश. आयज हांगा डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेड अँड कॉमर्स आनी डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी हांणी चालीक लायिल्ल्यो तरेकवार येवजण्यांची तुमकां म्हायती दितले. गोंय सरकार ह्या कार्यावळींतल्यान स्वयंसहायता गटांक आदार आनी प्रोत्साहन दिवन बायलांचें सबलीकरण करपाचेर भर दिता. सरकाराच्या स्वयंपूर्ण गोंय संकल्पनेची पूर्ती करपाच्या वटेन हें एक पावल. सुरवातीक हांव मागतां डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीचे संचालक श्री प्रेमराज शिरोडकर हांचे कडेन की तांणी येवकाराचें उलोवप करचें. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या कार्यावळीन सगळ्यांचो येवकार. सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या कार्यावळीक सगळ्यांक येवकार. सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार आयज आमचे मानादीक सोयरे श्री माविन गुदिन्होजी, जे इंडस्ट्रीज, ट्रान्सपोर्ट आनी पंचायत मिनिस्टर आसा, ते सदांच गोवा एज अ ब्रँड हाचो प्रचार आनी गोंयची उदरगत कशी जातली हो संकल्पना घेवन ते सातत्यान काम करतात. तशेंच डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग हांचो हांव स्वागत करतात. त्याच बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्स माध्यमांसून उपस्थित आशिल्ले सगळे आमचे सरपंच, पंचायत मेंबर्स आनी पंचायत सेक्रेटरी हांचे हांव स्वागत करतात. तशेंच स्वयंपूर्ण मित्र जे अंत्योदय तत्वाचेर एखादी सरकारी स्कीम आनी पब्लीक सर्विसीस एट द डोरस्टेप ही शेवटच्या मनशा पर्यंत आनी सामान्य मनशा पर्यंत कशी पावतली हाचो सतत प्रयास करतात. आनी म्हजे सगळे पुराय गोवा SRLM टीम, डिपार्टमेंट ऑफ RDA टीम, ब्लॉक मॅनेजर्स, BPMs, डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर्स, स्टेट मॅनेजर्स आनी सगळे आमचे SHGच्यो अस्तुऱ्यो, CLF मेंबर्स, VO मेंबर्स हांचो हांव स्वागत करतात. आयज आमकां एक मोठो म्हत्वाचो दीस आसा, कित्याक की 2 इम्पॉर्टंट मिशन, एक म्हटल्यार ते रॅम्प स्कीम आनी दुसरें आमचे डे NRLM हे बरोबर आयिल्ले आसा. एकूच लक्ष घेवन, तें लक्ष म्हणजे थिंक बिग, ग्रो बिग, कन्वर्जन्स फॉर कन्वर्टींग SHGs इंटू MSMEs. बरेचशा लोकांक दिसता आसतलें की SHG फक्त एक बायलांचे पयशे काडपाचे आनी सेव्हिंग करपाचें, पूण तशें न्ही. आज SHG म्हटल्यार एंटरप्रिनर जावन गेल्ले आसा. आज प्रत्येक आमची बायल राष्ट्रीय स्तराचेर आपल्यो सक्सेस स्टोरीज सांगता, आपले बिझनेस जर्नी सांगता आनी दुसऱ्यांक गायड करता, मोटिवेट करता, इन्स्पायर करता. बऱ्याचशा बायलांचो एंटरप्रिनरशीप जावन गेल्ले आसा, 10 लाखाच्या वर टर्नओवर जावन गेल्लो आसा. म्हणून दे आर द रियल सोशल एंटरप्रिनर्स, दे आर द रियल इन्फ्लुएन्सर्स. आज आमच्या GSRLM बिझनेस एंटरप्रायज क्षेत्रांत जवळ जवळ 27,000 वुमन एंटरप्रायज जाला. 400च्या चड ब्रँड जाल्ले आसा आनी 4,000 पर्यंत लखपती दिदी जाल्ल्यो आसा. तांकां आतां जाय एक नवो प्लॅटफॉर्म, एक नवीन चाल. ताका लागून फॉर नेक्स्ट बिगेस्ट जंप, ताकाच लागून आमी हो प्लॅटफॉर्म तयार केल्लो आसा. तुमकां खबर आसतलें की DITC कडेन रॅम्प स्किमीचे अंडर खुबशे बऱ्यांतले बरे ट्रेनर आसा, बिझनेस कोच आसा, टॅक्नॉलॉजी आसा, डिजिटल टूल आसा. तुमकां खंयच वचची गरज ना. तुमकां नियर युअर डोर स्टेप बिझनेस सोल्युशन प्रोवायड केले वतले. खंयच्या तरी एका SHGन, खंयच्या तरी एका VOन किंवा खंयच्या तरी एका CLFन तुमकां सगळे हे ट्रेनिंग दिल्यो वतल्यो आनी नीड बेस्ड ट्रेनिंग आसतल्यो आनी तुमकां बिझनेस सोल्युशन प्रोवायड करतले. 2 गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स वेगळे वेगळे काम करच्या परस एकत्र येवन जेन्ना काम करता तेन्ना एक रेव्होल्युशन जाता. बेटर एक्सेस टू टेक्नॉलॉजी, बेटर एक्सेस टू मार्केट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन, यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी एंड AI आनी एक्सेस टू लो कॉस्ट क्रेडीट मेळटलें. जेन्ना देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत 2047चे चित्र काडटा तेन्ना वुमन लेड डेव्हलपमेंट हाजेर ते भर दिता. आज फक्त SHG बायल एक बेनिफिशरी न्ही, पण दे आर द फॅब्रिक ऑफ द रुरल इकॉनॉमी. दे आर द एंटरप्रिनर्स, दे आर द जॉब क्रिएटर्स, दे आर द कम्युनिटी लिडर्स अँड दे आर द फायनान्शियल प्लॅनर्स. आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचें एक स्वप्न आसा, स्वयंपूर्ण गोंया 2037 आनी अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदयचो विकास. हे तत्वाचो पूर्ती करपा खातीर आमी
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज अँड डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंटान एक पावल उखल्लें आसा आनी हाजो एकमेव लक्ष आसा की आमची एसएचजी बायल एक व्हडलो ब्रँड जातलो, एक व्हडलो सप्लायर जातलो आनी एक व्हडलो एक्सपोर्टर जातलो. आनी हें सिद्ध करपा खातीर जे कितें सपोर्ट जाय, जे कितें हँड होल्डिंग जाय, जे कितें इनोवेशन जाय, जे टॅक्नोलॉजी जाय ते आमी दिवपाची आमची तयारी आसा. हांव परत एकदां सगळ्यांचें स्वागत करता आनी म्हाजी उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आतां तुमकां रॅम्प योजनेचो एक ल्हान व्हिडिओ दाखयतले. ताचे उपरांत डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्साची नियोजन अधिकारी गीता जोशी मॅडम ह्या उपक्रमा विशीं आमकां सविस्तर म्हायती दितली. रॅम्प गोवा रेजिंग अँड ॲक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मन्स. गोंयांतल्या MSME वेवसायांक बळ दिवपी नवी सुरवात. तुमचो वेवसाय वाडोवप सोंपो न्हय. पैशे, मार्गदर्शन, कौशल्य सगळेंच गरजेचें. म्हणून रॅम्प गोवा घेवन आयलो आसा हो उपक्रम. भारत सरकाराच्या MSME मंत्रालयाचो, वर्ल्ड बँक ह्यांच्या सहकारान आनी डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्स DITC गोंय सरकार ह्यांच्या अंमलबजावणीन रॅम्प गोवा गोंयांतल्या MSME जगान 7 म्हत्वाचे उपक्रमांतल्यान बदल घडयता. युनिफायड डिजिटल प्लॅटफॉर्म UDP. एकाच डिजिटल व्यासपीठार MSME वेवसायांक लागून सगळ्यो सेवा. हो उपक्रम गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड GEL ह्यांच्या सहकारान घडयता. बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर आनी वुमेन एंटरप्रिनरशिप फॅसिलिटेशन सेल. हांगसर उद्योजकांक मेळटा तज्ञांचे मार्गदर्शन, आर्थीक सुविधा, बाजार जोडणी, तंत्रज्ञान सुधारणा, व्यापार आनी पुरवठा साखळी नियोजन, तशेंच कायदेशीर मदत. प्रायोजित कौशल्य विकास आनी प्रशिक्षण कार्यक्रम. 99 वेगवेगळ्या कौशल्य आनी व्यवसाय अभ्यासक्रमांचेर प्रशिक्षण. चॅम्पियन MSMEs. गोंयांतल्या 300 वेवसायांक नाविन्य आनी वाडीचे आदर्श बनोवपाक तयार करप. ग्रीनिंग इनिशिएटिव्स. वेवसायांक पर्यावरण पूरक आनी उर्जा बचत पद्दती स्वीकारपाक मदत. उदक आनी उर्जा परीक्षणाक अनुदान. रिव्हर्स बायर सेलर मीट्स. गोंयांतल्या MSME निर्यातदारांक जागतीक खरेदीदारांशी जोडपी आनी मेड इन गोवा हे नांव जगभर पावोवपी. सेल्फ हेल्प ग्रुप्सांक MSME म्हूण रुपांतर, महिलांक उद्यम नोंदणी करून मुख्य प्रवाहात हाडपी. तुम्ही MSME मालक आसात, SHG सदस्य आसात वा नवो व्यवसाय सुरू करपाक विचार करतात तर येयात. गोंयच्या विकास यात्रेन सहभागी जावया. नोंदणी करा, शिका आनी वाढा रॅम्प गोवा बरोबर. रॅम्प गोवा, तुमची वाढ आमची जबाबदारी. नमस्कार. डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्स, डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स अँड इव्हॅल्युएशन आणि डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी हांणी जोडपालवान घडोवन हाडिल्ल्या आयच्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्साचो रॅम्प म्हणजे रेजिंग अँड ॲक्सेलरेटिंग MSMEs हो प्रोग्राम आणि डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीचे जे स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन आसा ह्या प्रोग्रामा वरवीं वेगवेगळ्या तरेच्यो येवजण्यो राबयल्ल्यो वता गोंय सरकारा वरवीं. ताच्या वरवीं आयज हांव तुमकां ल्हानशी म्हायती दिता. गोंयान ज्यो MSMEs आसात तांकां कितें तरी तांचे मूळ प्रश्न कितें आसात हे आमी जेन्ना पळोवपाक गेल्लीं तेन्ना थोडे आमी प्रश्न तांचे अशे आमकां दिसून आयले की सगळ्यान पयलीं म्हणजे पयशे खंयच्यान हाडप. एक्सेस टू फायनान्स जाका आमी म्हणटा की प्रत्येक व्यवसाय तुमी जर करतले जाल्यार सगळ्यान पयलीं तुमकां पयशे लागतात, इन्व्हेस्टमेंट करपाक लागता, गुंतवणूक करपाक लागता. सो ही गुंतवणूक सदांच आपल्या बचतींतल्यान जायना, हाच्या खातीर फायनान्स जाय पडटा. सो बँके कडल्यान फायनान्स कसो मेळप हो आमकां खबर आसना. जरी आमचो प्रोडक्ट बाजारान आसलो तरी तो प्रोडक्टाक बाजारपेठ फक्त आमची लोकल पावना तर भायली बाजारपेठ कशी उपलब्ध करून दिवप हे खबर लोकांक आसना.
आणि ते खबर असले जाल्यार सुद्धा ती स्किल आणि कॅपॅसिटी जी असता तो प्रोडक्ट बरे तरेन तयार करपाची ही एका मनशा कडेन आसूंक पावना. सो लोकांची कॅपॅसिटी बिल्डिंग करप, स्किल डेव्हलपमेंट करप, तांकां म्हायती दिवप, तांकां आदार दिवप, जायत्या तरेचे लोकांक प्रश्न असतात तांचे प्रश्न सुटावे करपाक खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म जाय पडटा. हो प्लॅटफॉर्म खंय आसतलो आणि इतके सगळे करून सुद्धा आमचो प्रोडक्ट आमच्या बाजारपेठेनी खूप बरो चलता, पूण तो ब्रँड म्हणून एक जायना. म्हणजे आमकां खबर आसता की बरेचशे प्रोडक्ट आमी जेन्ना बाजारांतल्यान विकते घेता ते फक्त नांव पळोवन घेता की ह्या कंपनीचो आसा म्हणजे प्रोडक्ट बरोच आसतलो. तर असो ब्रँड आमचो जावपाक शकता काय कितें? जाल्यार हे ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग हेवूय आमच्या लोकांक खबर आसना. तर अशे तरेचे जे प्रश्न आसात हे प्रश्न सुटावे करपा खातीर रॅम्प प्रोग्राम आणि स्टेट लायव्हलीहूड मिशन हांणी एकठांय येवन कांय वेगवेगळ्यो तरेच्यो येवजण्यो आनी प्रोग्राम इम्प्लिमेंट केला. तातूंतलो पयलो जो आसा प्रधानमंत्री फॉर्मलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज. म्हाका दिसता तुमचे पैकी खूप जाणांक फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज PMFME स्किमी विशीं माहिती आसतली. ही स्कीम 2022तल्यान चालू जाल्ली आसा. हातून सेल्फ हेल्प ग्रुप जे फूड प्रोसेसिंग बिझनेसानूच आसात तांच्या खातीर सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे जे मेंबर्स आसा तांकां स्वताक जर कितें तरी ल्हानशी इन्व्हेस्टमेंट ग्रुपा खातीर म्हणून न्ही पूण स्वता खातीर जर करपा जाय, एक बारीकशी मशिनरी टूल घेवपा जाय जाल्यार 40,000 पर्यंत पर मेंबर ग्रांट मेळटा. आणि ते सोडून जर तुमकां मातशे मोठे एक इंडिव्हिज्युअल वेदर यू आर अ सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर किंवा सेल्फ हेल्प ग्रुप नासूय शकता, पूण तुमकां जर फूड प्रोसेसिंग ह्या क्षेत्रांत कितें तरी आपलो वेव्हार सुरू करपा जाय जाल्यार तुमकां क्रेडीट लिंक्ड सबसिडी जाका म्हणटा, म्हणजे बँकेतल्यान लोन घेवप, पयशे तुमचे बँकेतल्यान येतले, इंट्रस्ट ताका बँकेचो जितको आसा तो लागतलो, पूण गव्हर्नमेंट ताका 35% पर्यंत सबसिडी दिता. म्हणजे एक एक्झाम्पल दिता, जर तुम्ही 10 लाख रुपयाचे लोन घेतला मशिनरी वर्किंग कॅपिटल आणि मशिनरी घेवपाक, तर त्या 10 लाखातले 3.5 लाख रुपया तुमचे वतीन सरकार भरता बँकेक. तुमकां फक्त उरिल्ले 6.5 लाख रुपया आणि वयलो इंट्रस्ट हो बँकेक फारीक करचो पडटा. सो अशे तरेन 35% मेरेन सबसिडी गव्हर्नमेंट ह्या लोनाक दिता. खंयच्याय तरेचो फूड प्रोसेसिंग बिझनेस जर तुम्ही सुरू करपा सोदता जाल्यार ही स्कीम अवेलेबल आसा. ह्या स्किमी खातीर डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्साचे आमचे जे ऑफिस आसात आणि प्रत्येक गांवांत DRPs रिसोर्स पर्सन्स अपॉइंट केल्ले आसात आणि स्वयंपूर्ण मित्र आणि स्वयंपूर्ण सखी आसा हांचे पर्यंत सुद्धा ही स्कीम पावयल्ली आसा. सो तुम्ही डायरेक्टरेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीच्या ऑफिसानूय संपर्क करपा शकता आणि जी सीड कॅपिटल कंपोनंट आसा ताच्या खातीर DRDAच्या ऑफिसान संपर्क करपा शकता. नेक्स्ट फुडली आसा ती प्रायम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. पयलीं हांव जे स्किमी बद्दल उलयले ती स्कीम फक्त फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खातीर आशिल्ली, खाद्यपदार्थ तयार करपाकूच आशिल्ली. पूण तुमकां जर खाद्यपदार्थ तयार करपाक तुमची स्किल वा इंट्रस्ट ना, पूण तुमच्या तकलेन दुसरो बिझनेस चालू करपाचो आसा जाल्यार खंयचोय मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा सर्वीस तरेचो बिझनेस करपाक अगेन अ क्रेडीट लिंक्ड सबसिडी आसा की बँकेतल्यान PMEGP ह्या स्किमी वरवीं तुमकां लोन मेळटा आणि 15 ते 35% मेरेन तुमकां हाचेर सबसिडी मेळटा. म्हणजे शारान जर एक मेल एंटरप्रेन्योर आसा जाका 15% आणि फिमेल एंटरप्रेन्योराक 25% आणि गावातल्या फिमेल एंटरप्रेन्योराक 35% आणि मेल एंटरप्रेन्योराक 25% अशे पर्यंत सबसिडी आसा. सबसिडीचे मेकॅनिझम हांवें अदळ सांगिल्ल्या भशेन आसता की तुमचे लोन जे आसता तातूंतलो एक पार्ट गव्हर्नमेंट तुमचे वतीन फारीक करता, उरिल्ले जे आसा ते विथ इंट्रस्ट तुमकां करचे पडटा. एस्टॅब्लिश्ड जे इंडस्ट्रीज आसा की अशें न्ही की तुमकां ह्यो देवन स्किमीच्यो सांगल्यो तो नवो वेवसाय चालू करपाक तुमकां फायनान्स खंयच्यान मेळटलो हाचे बद्दल आशिल्ल्यो. पूण तुमचो जर उद्योग ऑलरेडी आसा, तुमी मशिनरी ऑलरेडी इन्वेस्ट केल्ली आसा जाल्यार नवे इन्वेस्टमेंट करता तांकां डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज कांय स्किमी दिता. तातूंत एक आसा कॅपिटल सबसिडी स्कीम की तुमी जर इन्वेस्टमेंट पयलीं केल्ले आसा जाल्यार त्या इन्वेस्टमेंटाचे 30% तुमकां रिइम्बर्समेंट म्हणून मेळटा. इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिफंड. सर्टिफिकेशन अँड IPR स्कीम आसा, इंट्रस्ट सबसिडी स्कीम आसा की हे जर तुम्ही लोन घेवन केला इन्वेस्टमेंट, मशीन तुम्ही आपल्या पयशांनी घेवना, बँके कडल्यान लोन घेतला जाल्यार त्या बँकेक तुमकां इंट्रस्ट दिवचो पडटा. त्या इंट्रस्टाचे
एन्युअली तुम्ही वर्साक जितको इंटरेस्ट फारीक करता ताचे 30% आमी सबसिडी म्हणून तुमकां रिफंड करून दिता. हे 7 वर्सां पर्यंत मेळटा. नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट सबसिडी स्कीम म्हणून आसा की जर तुमच्या व्यवसायान तुमी गोंयकारांक एम्प्लॉय केल्ले आसा जाल्यार तांकां तुमी जितकी सॅलरी वर्साक दिता ताचे 50% तुमकां रिफंड म्हणून मेळटा. आणि सर्टिफिकेशन अँड IPR स्कीम अशें आसता की तुमी एखादो प्रॉडक्ट तयार करता त्या प्रॉडक्टाची क्वॉलिटी कितें आसा आणि प्रोसेस कितें आसा तो तयार करपाचो हो सर्टिफाय करपाची एक पद्दत आसता. आणि हे सर्टिफिकेशन मेळयतकच तुमचो प्रॉडक्ट अमक्या क्वॉलिटीचो आसा हे सिद्ध जाता. आणि अशी क्वॉलिटी प्रॉडक्ट जे असतात तांकां बऱ्यो बाजारपेठो मेळटात. तांचे प्रॉडक्ट खंयी सर्टिफिकेट पळोवनूच लोक घेतात. आणि एक्सपोर्ट जर तुमकां करपा जाय जाल्यार तर हे सामकें गरजेचें आसता. हे सर्टिफिकेशन घेवपाक जितके पयशे लागता ताचे 100% आमी रिफंड करून दितात. पूण हे आसा ऑलरेडी एस्टॅब्लिश्ड उद्देगांक. नेक्स्ट, रॅम्प हो जो प्रोग्राम आसा, लायसन्स खंयचे घेवचे पडटा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे लायसन्स लागता, हेल्थाचे NOC लागता, फायर ब्रिगेडीची NOC लागता, ही सगळी कंपल्सरी गजाली असता. तर ह्यो कंपल्सरी गजालींक सुद्दां रजिस्ट्रेशन करपाक तुमकां 4 वेगळ्या जाग्यार वचचें पडटा. तशें जावचें न्ही म्हणून एकाच जाग्याचेर, म्हणून हाका म्हणटा युनिफाईड. हो युनिफाईड डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणजे ह्या एकाच प्लॅटफॉर्माचेर ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली आमी तुमकां उपलब्ध करून दितले. वेगवेगळ्या स्किमी खातीर अप्लाय करपाचें आसत जाल्यार एप्लिकेशन मॉड्यूल आसतलो. आमची रॅम्प कार्यावळी अंतर्गत खूब तरेची ट्रेनिंग्स जातात. त्या ट्रेनिंगाचे रेकॉर्डिंग तुमकां जर जाय जाल्यार तेवूय व्हिडिओज हांगा उपलब्ध आसतले. आणि ODR आणि ONDC म्हणून एक प्लॅटफॉर्म आसा, जशें की फ्लिपकार्ट आसता, Amazon आसता, खंय तुमकां आपूण तयार केल्ल्यो गजाली ऑनलायन विकपाक मेळटात. तसोच ONDC हो असो प्लॅटफॉर्म आसा खंय तुमी ONDCचेर जर तुमचो प्रॉडक्ट घालता जाल्यार तो सगळ्या प्लॅटफॉर्मार दिसता. सो असो ONDC प्लॅटफॉर्म सुद्दां आमी तुमकां ह्या वेबसायटीचेर उपलब्ध करून दितले. बट द हायलायट जी आसा ती आसा ही कॅपॅसिटी बिल्डिंग अँड ट्रेनिंग प्रोग्राम. कॅपॅसिटी बिल्डिंग आणि ट्रेनिंग आणि ट्रान्सफॉर्मिंग SSGs इंटू MSMEs हे करपाक डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्सान एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया EDII या नावाची एक एजन्सी आसा. हे एक बरे तरेचे इन्स्टिट्यूशन आसा जे अहमदाबादचे आसा, तांचे गोंयान आतां ऑफिस जाल्ले आसा. तांकां ऑनबोर्ड केला. ते आमच्या वांगडा ही ट्रेनिंगां दिवपाक काम करतात. तांचे कडल्यान तरेची ट्रेनिंग्स जातात. सेंट जॉन इन्स्टिट्यूट म्हणून एक इन्स्टिट्यूट आसा, तांची सुद्दां वेगवेगळ्या तरेची ट्रेनिंग्स जातात. हांव फुडल्या स्लायडीन तुमकां फोटो दाखयता. सो अशी वेगवेगळ्या तरेची ट्रेनिंग्स आसा न्ही, जशें की फायनान्शियल मॅनेजमेंट, अकाउंटिंग, बुक किपींग. म्हणजे हे आमकां चडशें खबर आसना, पूण हें ज्ञान जर आमकां मेळत जाल्यार आमचो बिझनेस आमी खूब पटीन वाडोवपाक शकता. डिजिटल मार्केटिंग कशें करप, ब्रँड मॅनेजमेंट आसता, टीम बिल्डिंग कशें करप, टीम बिल्डिंग आणि लिडरशिपीचे ट्रेनिंग, बीड मॅनेजमेंट आणि गव्हर्नमेंट प्रोक्युरमेंट म्हणजे टेंडर्स आमची गव्हर्नमेंटाची जी येता ताका बीड कशी फायल करप हाचे ट्रेनिंग आसता. रिस्क मॅनेजमेंटाचे ट्रेनिंग आसता. स्पा, ब्युटी पार्लर, सलॉन हांचेर ट्रेनिंग्स जाल्ली आसा. कुकरी मॅन्युफॅक्चरिंग, सॉफ्ट टॉय मेकिंग, क्रोशे एम्ब्रॉयडरी, आर्टिफिशियल फ्लावर मेकिंग, अपॅरल मॅन्युफॅक्चरिंग, अशा वेगवेगळे तरेची ट्रेनिंग्स जी आसा ती सेंट जॉन म्हणून नावाची एजन्सी आसा ती घेता. सो आमचो प्रयत्न असो चालूच आसा की ही सगळी ट्रेनिंग्स प्रत्येक पंचायती मेरेन पावची. पूण तुमकां जर दिसता की हे अजून तुमचे मेरेन पावना जाल्यारूय तुमी रॅम्प प्रोग्रामा अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्सा कडेन संपर्क करपाक शकता. हांव हांगा एक सांगपाक सोदतां की हालींच ह्या ट्रेनिंगा भितर पार्टिसिपेट जाल्ली एक बायल तिणें आपले प्रॉडक्ट्स भारतीय कला महोत्सव म्हणून जाल्लो, त्या कला महोत्सवान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सुद्दां आशिल्ली. तिचे फुडें आपले प्रॉडक्ट सादर केले आणि तिका थंय खूब रिस्पॉन्स मेळ्ळा. शी वॉज फ्रॉम बिचोलीम, वन लेडी फ्रॉम बिचोलीम. नेक्स्ट, सो BFC आणि WEFC तर रॅम्प प्रोग्रामाच्या अंतर्गत बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर आणि वुमन एंटरप्राइज फॅसिलिटेशन सेंटर अशा 2 सेंटराची आमी स्थापना केल्या. बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटरान सध्या 10 एक्सपर्ट आसात. फायनान्स अँड बँकिंग,
बिझनेस मॅनेजमेंट, ESG कंप्लायन्स म्हणजे एन्व्हायरमेंट कंप्लायन्स, टेक्नॉलॉजी एक्सपर्ट, ट्रेड अँड सप्लाय चेन एक्सपर्ट हाचे विशीं माहिती आशिल्ले बरे तरेची माहिती आशिल्ले एक्सपर्ट्स आमचे कडेन आसात. आणि वुमन एंटरप्राइज फॅसिलिटेशन सेंटर ऑन फायनान्स, टेक्नॉलॉजी, बिझनेस ट्रान्सफॉर्मेशन, लिगल, पॉलिसी इन्सेंटिव्ज हे तरेची माहिती आशिल्ले एक्सपर्ट आसात. आमी जेन्ना ट्रान्सफॉर्मिंग SSGs इंटू MSMEs म्हणटा तेन्ना ह्या बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर आणि WEFC ची आमकां मदत जाता. एक हांगा समजून घेवपाची गजाल आसा की सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि MSME हे दोनूय आमी आतां ह्या तरेन जेन्ना उलयता तेन्ना कितें तरी प्रॉडक्ट तयार करता आणि बाजारान विकतात, पूण दोनांतूय फरक आसता. म्हणून सेल्फ हेल्प ग्रुपांक MSME हातून ट्रान्सफॉर्म जावपाची गरज आसा. सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणजे आमी जनरली कितें करता की बचत करता. एक 20 जाणां कमीत कमी एक कडेन येवन पयशे आमी एकठांय करता आणि कितें तरी आमचो एक वेव्हार ल्हानसो सुरू करता ते पयशे इन्वेस्ट करून, किंवा तातूंतल्यान कोणाक तरी ल्हानसो फायनान्शियल सपोर्ट जाय जाल्यार तो दितात. पूण हो बिझनेस आमी जेन्ना आमच्याच बचतींतल्यान करता तेन्ना ती गुंतवणूक इतकी आसना. आमकां जाय कितें आसता तर व्हडली मशिनरी घेवपाक व्हडलो फायनान्स जाय पडटा. आणि हो फायनान्स बँक सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिवपाक मातशी फाटीं सरता. पूण MSME म्हणून तुमी जेन्ना रजिस्टर जाता तेन्ना सगळ्यात पयलो फायदो तुमचो असो जाता की तुमकां बँकेचे क्रेडीट मेळटा. क्रेडीट म्हणजे लोन. सो बँके कडल्यान तुमकां लोन जर घेवपाक जाय जाल्यार MSME रजिस्ट्रेशन हे खूब म्हत्वाचें. आणि बँके कडल्यान लोन घेवप हो सगळ्यात पयलें पावल आसता की तुमची व्हडली गुंतवणूक तातूंतल्यान जाता. व्हडली गुंतवणूक आपल्या बचतींतल्यान जावप हे खूब कमी फावटी शक्य जाता. तर सेल्फ हेल्प ग्रुपांक MSME ट्रान्सफॉर्म कशें करतले तर आमी हे 5 पावलां वरवीं करतले. पयली एक तर क्रिएटिंग अवेअरनेस जो आमी आतां करता आणि आतांच्यान करत आसात की लोकांक कळपाक जाय की अशी इनिशिएटीव असो एक उपक्रम गोंय सरकारान राबयल्लो आसा. त्या खातीर सगळे स्वयंपूर्ण मित्र, स्वयंपूर्ण सखी आणि CRPs जे आसा हांचे कडेन हांचो एक वर्कशॉप घेवन आमी तांकां हे सांगतात की असो एक प्रोग्राम आसा आणि जाचे वरवीं आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक MSMEन ट्रान्सफॉर्म करपाचें चिंतता. ते कशें जाता तर तांची नीड एनालिसीस आसता. म्हणजे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप तांचे अमके मेंबर्स आसात, तांचे कडेन इतको फंड आसा आणि अमको बिझनेस आसा आणि ते आतां MSME जावपाक सोदतात, तर तांकां कितें करपाची गरज आसा हे नीड एनालिसीस दुसऱ्या स्टेपीचेर जाता. आणि ह्या लेवलाचेर ट्रेनिंग जाता. नीड बेस्ड ट्रेनिंग जाता की सगळ्यांकूच सगळ्याच तरेच्या ट्रेनिंगेची गरज आसना, पूण जे तरेचे ट्रेनिंगेची गरज आसा ते ट्रेनिंग तांकां दितले. हांवें पयलीं सांगिल्ल्या भशेन EDII म्हणजे एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया हाचे एक्सपर्ट ट्रेनर्स जे आसा ते हे ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता. आणि सेंट जोन्स इन्स्टिट्यूट म्हणून आसा ताचे ट्रेनर्स हे ट्रेनिंग ऑर्गनायज करता. हे ट्रेनिंग आणि असेसमेंट आणि मागीर ट्रेनिंग जाल्या उपरांत फुडल्या लेवलाचेर तुमचे कडेन मिटींग शेड्यूल जातली. जे BFC आणि WFC हांवें अदर सांगला की बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर आणि वुमन एंटरप्राइज फॅसिलिटेशन सेंटर जे आसा ते डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी DRDA वांगडा कोऑर्डिनेट करून तुमचे बरोबर एक मिटींग फिक्स करतले. आमच्या BFC आणि WFCच्यो 3 जाणांच्यो अशें मेळून 5 टिमी आसा. ह्या 5 टिमी वरवीं एक टीम तुमकां मेळटली आणि तुमकां हँड होल्ड करतली की हाचे फुडें कितें कितें प्रोसेस आसा आणि तो कसो करप हे तुमकां तुमचे पर्यंत येवन ते दाखोवन दितले. सो तुमचे कडेन मिटींग जावन आमची टीम तुमचे पर्यंत पावतली. ताच्या मागीर जेन्ना फॉरवर्ड लिंकेज विथ स्टेक होल्डर्स म्हणजे स्टेक होल्डर्स ताच्या फुडले जे असतात ती गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटां आसता, बँको आसता, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आसता, हे जे स्टेक होल्डर्स आसात तांच्या बरोबर तुमकां ताच्या फुडल्या पावण्यार मेळोवन दितले, वळख करून दितले आणि गाईड करतले. आणि एकदा काय तुमचे रजिस्ट्रेशन जाले काय रजिस्ट्रेशन जातकूच फीडबॅक आणि फॉलोअप हो सगळो आमच्या BFCच्या टिमींतल्यान जातलो. तुमकां जर अशें दिसता की एका मिटिंगेन आमचें काम जायना, वी नीड अ सेकंड मिटींग, जाल्यार सुद्दां कसल्याय तरेच्या सपोर्टाक आमची BFCची टीम तुमकां अवेलेबल आसतली, सदांच अवेलेबल आसतली.
नेक्स्ट रुरल डेव्हलपमेंट गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन आणि रॅम्प प्रोग्राम हो ओदळ सांगिल्ल्या भशेन आमी कन्वर्ज केला. तर स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशनांतल्यान तुमकां खबर आसा की आतां सध्या इन्स्टिट्यूशन बिल्डींग आणि लायव्हलीहूड सपोर्ट आसता. सारस आणि अस्तुरी आणि तरंग अशे तरेची एक्झिबिशनां जी आसा त्या एक्झिबिशनांचेर तुमकां एक प्लॅटफॉर्म मेळोवन दिवपाचें काम GSRLM करता. वेगवेगळ्या SSG बँक लिंकेज करून तांचे थ्रू तुमकां फंड अवेलेबल करून दिता. आणि रॅम्प प्रोग्रामान हांवें सांगिल्ल्या भशेन तुमकां सगळ्यात म्हत्वाचें कितें तर फॉर्मलायझेशन सपोर्ट मेळटलो. तर हो फॉर्मलायझेशन, क्वॉलिटी इम्प्रूव करप, ब्रँडिंग करप, टेक्नॉलॉजी अपडेट करप हे तरेचो सपोर्ट तुमकां रॅम्प स्किमींतल्यान मेळटा. सो ही रॅम्प आणि GSRLMच्या सगळ्यो स्किमी अश्यो एकठांय मेळून सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्या उदरगती खातीर आणि भलायके खातीर आमी हे पावल उबारिल्ले आसा. ताचो तुमी सगळ्यांनी लाव घेवचो अशेंच हांव मागता. नेक्स्ट हे काय फोटो आसा की तुम्ही पळोवपाक शकता. तुमकां स्क्रिनीचेर दिसता त्यो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जे आसात ते सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आतापर्यंत MSME म्हणून रजिस्टर जाल्ले आसात. तांचे उद्यम रजिस्ट्रेशन हे तांकां गोवा MSME डेच्या प्रोग्रामान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी भेटयल्ले. ताचे हे फोटो आसात. आणि असेच सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तुमचे सुद्धा ट्रान्सफॉर्म जावन MSME जावचे हे आमचे टार्गेट आसा. ह्या प्रोग्रामा अंतर्गत जवळजवळ 30,000 ट्रेनिंग्स कंडक्ट जातली. जवळजवळ 1,600 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स आणि सेल्फ हेल्प ग्रुपांक MSMEन कन्वर्ट करपाचे आमचे टार्गेट आसा. एनर्जी ऑडिट म्हणजे वॉटर आणि एनर्जी परीक्षण जे करता ते जवळजवळ 800 MSME युनिटांचे वॉटर अँड एनर्जी ऑडिट करप आणि 300 ऑलरेडी एक्झिस्टिंग इंडस्ट्रीज MSMEs जे आसात तांकां चॅम्पियन MSME तयार करप हे या रॅम्प प्रोग्रामाचे टार्गेट आसा. आणि हातून तुमचे सगळ्यांचे सहाय्य लागतले. तुम्ही सगळ्यांनी हाचो लाव घेवचो. ताची फुडली स्लायड आसा ती आमची सोशल मिडिया हँडल्स आसात. हांव सगळ्या लागीं मागता की तांणी प्लीज हे नोट करून सोशल मिडिया हँडल्स जे आसात ते फॉलो करचे. धन्यवाद. देव बरें करूं. देव बरें करूं मॅम. आणि आता हांव व्हड मानान आनी आदरान आमच्या गोंयचे उद्योग मंत्री श्री मॉविन गुदिनो सर हांचे कडेन मागता की तांणी आपले उलोवप करचें. नमस्कार. पयले सुवातेर सगल्यांक उनिनीत नव्या वर्साची परबी. विश यू ऑल अ व्हेरी हॅपी अँड प्रॉस्परस 2026. आतां प्रॉस्पॅरिटीचे उलयतना सगळे म्हणजे उद्योग कसो वाडटलो, वेव्हार कसो वाडटलो ती चिंतना येता. सो हे सुंदर कार्यक्रम म्हाज्या बरोबर उपस्थित आसा डायरेक्टर रुरल डेव्हलपमेंट बाब प्रेमराज शिरोडकर, डायरेक्टर प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स मिस्टर विजय सक्सेना, तसेच प्रसिद्ध नाईक, प्रज्वल देसाई प्लस गीता जोशी, बाकी सगळे गव्हर्मेंट आणि सरकारी अधिकारी आणि आमचे हे माध्यमांसून उपस्थित आमचे तालुका नोडल ऑफिसर्स, तसेच चेअरपर्सन ऑफ म्युनिसिपॅलिटीज, अध्यक्षा उपाध्यक्षा नॉर्थ गोवा अँड साऊथ गोवा जिल्हा, सगळे त्यांचे मेंबर, सरपंच, डेप्युटी सरपंच, सगळे पंच, इलेक्टेड मेंबर्स, तसेच आमचे स्वयंपूर्ण मित्र, चीफ ऑफिसर सगळे म्युनिसिपॅलिटीचे, तसे आमचे सेक्रेटरी पंचायत. हांव तुमकां येवकार दिता आसतना एक समजणी घेता की असले कार्यक्रम जे इतले मुखार पावला की काळजी घेतला जे आमचे माननीय प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदीन जो आपले हातीन घेतला हो कार्यक्रम आनी व्हडल्या प्रमाणान वाडचो म्हूण आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप आसून दी तांकां कशें आनी व्यवसाय करपाक एक संदी मेळची, एक बरी संद दिवची तें हिंगा दिसूं येता. आतां तरी तुमी हांव उलयच्या आदीं एक सुंदर एक्सप्लेनेशन तुमकां मेळ्ळें आनी हांव समजता हें डिटेलान तुमकां सांगलां. आनी आदेश हांवें दिल्लो, तशेंच मान्य आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे एक पॅशन जावन आसा की हो कार्यक्रम
आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसून दी आनी बाकीचे बारीक वेवसाय करपी लोक आसून दी तांकां कशें मुखार काडपाचें, सरकार तांकां कसो आदार करपाचो, इतल्यो स्किम्यो आसा सेंटरासून लोकां मेरेन कशें पावोवपाचें, हे प्रयत्न फक्त सरकारान केल्यार जावपाना, पूण तुमी सगल्यांनी करपा जाय. पयले सुवातेर हांव कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदतां आमचे RDA डिपार्टमेंटा, तेंचे डायरेक्टर आनी डिपार्टमेंटा, तशेंच आमचे डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स, की हांवें दिलो तसो आदेश तेणी बरोच मुखार पावयला म्हूण तुमकां उनुनीत परबी. आनी म्हाका दिसता ही जे व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग आमी दवरला तुमचे सगल्यां कडेन, तुमी ते सकयल्या पावंड्यार सारके लोकां एक आमी जे म्हणटा हँड होल्डिंग जावपा जाय. आमचे जे हांवें सुरवातेसून सांगीत आशिल्लो, आमच्यो कितल्यो स्किम्यो आसल्यो, आमी कितलीय पब्लिसिटी दिली, जे पर्यंत आमचे ऑफिसर सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन पर्सनली पावना, ग्रासरूट लेवलार ते उतरना, जाल्यार हेजो आमकां सफलता मेळपाक खूब कठीण जातलें आनी आमी टार्गेट जे येवजिता त्यो टार्गेट जावपाना. आज खुशेची गजाल की आमचे 5 टिम्यो आसा ऑफ एक्सपर्ट्स, ऑफ पीपल हॅविंग द नो हाव, ह्यो स्किम्यो कश्यो उपलब्ध करपाच्यो आनी कश्यो लोकांक संद दिवन तांकां पयशे पावोवपाचे. कोणा मेशिनरी जाय, ल्हानशी मेशिनरी जाय, कोणा फायनान्स जे सगल्यांक कटींग म्हणल्यार फायनान्स गरज पडटा, ते स्किमी माध्यमांतसून कशें तांकां सेंट्रल गव्हर्मेंट तशें लोकल गव्हर्मेंटा कडेसून स्किम्यो कश्यो आमी पावयता, ते तेणी हँड होल्डिंग केलें म्हणटच म्हणजे लोकां मेरेन पावयलें म्हणटच म्हाका दिसता तेजो खरें एक दुसरेच भाशेन वातावरण जाता. आनी आज खुशेची गजाल की इतले लोक आतां ट्रेन करपाचे आसा, इतले लोकांक ट्रेन केला आनी कितलेशे लोक आमचे सादे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसले ते आज MSME जावपाक पावता आनी थोडे पावल्ले आसा. एक तुमी लक्षांत दवरपा जाय, जे तुमी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता तेका बरोचसो वालोर आसता, इट इज व्हॅल्युएबल थिंग, पूण मार्केटिंगूय जायना. फायनान्स एक जावन आसा, दुसरें मार्केटिंग जावपा जाय. आनी हें मार्केटिंग जावपा खातीर आमी स्पेशल सेंटर एपॉयंट केल्ले आसा आनी हे सेंटर जे आमी एपॉयंट केला, म्हाका दिसता आमी बायलांकूय खास करून तांकांय लागून आमी सेपरेट एपॉयंट केल्ले आसा ऑफिसर जे हें काम पळयता. आनी तेन्ना म्हाका दिसता आमचे बायलांनी जे बरे सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणजे ते हें करता, चलयता, तेणी मुखार सरूनूय इनिशिएटीव घेवन दुसऱ्याय बायलांक, कितें एक बायले खबर आहा जाल्यार रोखडे ते दुसरे कडेनूय ते पसरता, हे भाशेन सगळ्या म्हायती दिवन आमची जे टार्गेट आमी म्हणटा आमी एचीव करपा जाय. आमचे देशान सुद्दां एक लक्षांत दवरा, तुमचे सारके तुमकां दिसतले ल्हान धंदे सद्या तरी तुमचे दिसपटो जे आमी म्हणटा, युअर डेली ब्रेड यू आर एबल टू मीट, म्हणजे दिसपटो सुट्टा, पूण हेजे येवन मायज कशें इन्कम काडपाचें. लोन काडपा लोक पयले भियेता, हांगा लोन काडल्यार सुद्दां लोनार सबसिडी आसा आनी बायलांक आमचे खास करून महिलांक आमचे 35% सबसिडी आसा. मागीर इवन इंट्रस्ट सबसिडी आसा, ऑलरेडी कोणा कडेन पयशे घेयला आनी हें जाल्यार हे स्कीम कशी तुमकां लागू जातली, कशें तुमी बेनिफीट घेतले, हें लक्षांत तुमी दवरपा जाय. हे सेंटर जे आसा आमचे डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स सेपरेट ऑफिसान जी उगडला, थिंगा ते ऑफिसर तुमची मदत करतले. आनी हांव आमच्या ऑफिसरांकूय म्हणजे रिक्वेस्ट करपाक सोदतां, हे नव्या वर्सा एक नवी दिशा तुमी दिया. हांव जाणा तुमी बरें काम करता, लोकां मेरेन तुमी वयता, बट इंट्रस्ट शूड बी हाव टू इन्क्रीज द नंबर. लोक थोडे मातशे फाटीं सरतात, तांकांय कशें मेन स्ट्रिमान हाडून खरे अर्थान तेणी लोन घेवन व्यवसाय आपलो कसो वाडोवपाचो. दुसरें एक मोस्ट इम्पॉर्टंट मार्केटिंगाचे उलयतना हांवें लास्ट टायमूय सांगिल्लें, पॅकेजींग मोस्ट इम्पॉर्टंट आसता. एक बरो प्रोडक्ट सुद्दां तुमचे पॅकेजींग नॉट अप टू द इंटरनॅशनल स्टँडर्ड. आज ONDP तुमचे प्लॅटफॉर्म ONDC प्लॅटफॉर्म आसा, ते प्लॅटफॉर्मांत सुद्दां पावोवन कसो प्रोडक्ट डिस्प्ले करता, म्हणजे पयल्यारूच एट्रॅक्शन जावपा जाय. भितर तुमची आसा ती वस्त बरी आसा, पूण तेच भाशेन पॅकेजी ऑल्सो शूड एट्रॅक्ट. हें पॅकेजींग जें जाता तेकाय मातशें तुमी इंट्रस्ट आनी भर घेयल्यार म्हाका दिसता तें सगल्यांकूच बऱ्या पडटलें. तुमचे
मार्केटींग चड जातलें आनी तुमी चड म्हणजे जे आज आमी म्हणटा डेली ब्रेड तुमी अर्न करता ते तुमचे वाडोवन वेवसाय तुमचे वाडटलो. आमचे पयरूच तुमकां खबर आसा इवन आमचे बरे प्रोडक्ट म्हूण आमचे हाल्ली आमकां टोटली वी हॅव GI टॅग्ड ऑल्सो 15 प्रोडक्ट्स. तुमचो सुद्दां प्रोडक्ट जो तुमी प्रोड्यूस करता इट इज स्पेसिफीक टू गोवा. कितल्योशो वस्तू आहात त्यो तुमी कशें मार्केटींग करून आनी कशें तुमी म्हणजे तुमचें इन्कम इन्क्रीज करतले आनी तुमचें इन्कम इन्क्रीज जावप म्हळ्यार स्टेटीचें इन्कमूय इन्क्रीज जावप इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम वेन यू वील बिकम अ मायक्रो एंड टुमोरो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आनी सगळे म्हणजे उत्पन्नच तुमचें वाडटा तेन्ना म्हाका दिसता हें आमच्या स्टेटीकूय बऱ्या पडटलें. आनी आमचो हो सेक्टर असो आसा की मॅक्सिमम लोक हितून ह्या वेवसायान आसा म्हणजे आपलो दिसपट्टो ग्रास कशें सुटयतले तेका लागून दे नो हाव टू गेट द थिंग्स गोईंग. आमकां ते मातशें एक उंच लेवलार हाडपा जाय आनी म्हाका म्हायती आसा तशें हें सेंट्रल आनी लोकल गव्हर्मेंट इंट्रस्ट घेवन हें काम आज बरें चाली लागलेलें आसा. आमचे मान्य मुख्यमंत्री हितून इंट्रस्ट घेता आनी तेका लागून आमकांय फुडें वचपाक एक संद मेळटा. आज आमचे डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी डिपार्टमेंट ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स तरी एक जाला. हें कशें आनीकूय आमी सुटसुटीत करचें हाव टू स्मूदन द एंटायर प्रोसेस की लोकां इजिली एवेलेबल मेळपा जाय फायनान्स. लोकां इजिली आपलो प्रोडक्ट मार्केटींग करपा मेळपा जाय. तांकां इजिली गायडन्स मेळपा जाय फ्रॉम द टेक्निकल एक्सपर्ट्स हाव टू यूज टेक्नॉलॉजी. टेक्नॉलॉजी वापर जितलो मायज जाता तितलोच तेंचो प्रोडक्ट इम्प्रूवय करपा मेळटा. आनी आज तरी इट मे सावंड फार फेस्ट आज AI येयल्ले आसा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम इट इज गोइंग टू इम्पॅक्ट ऑल मॅन्युफॅक्चरींग ऑल प्रोडक्ट्स इवन एट अ स्मॉल स्केल लेवल. एक क्लस्टर करून जे तुमी ऑलरेडी करता दॅट तुमी सगळे एक जावन कशें ते आनीकूय एफिशियन्सी आनी इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट हाडपाचें तेंय तुमी करतले म्हूण हांव अपेक्षा दवरतां बिकॉज दीस थिंग्स वील हॅपन. आज aspiring and existing entrepreneurs, almost 4,000 people have been trained, and you all want to take it to training almost 30,000 people. This is a very good thing that you are increasing the numbers. पूण आमचे उमेदीन काम करपी तितल्यो खरे बायलोय आसा खास करून आनी आमचे बाकीचे हे सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हूण काम करता आनी तांकां मदत करपी बाकीचे स्मॉल स्केल आय वूड से मायक्रो युनिट्स तेय रावता की आमकां असली कितें मदत दिवन जातलें म्हूण. बिझनस फॅसिलिटेशन सेंटर जे हांवें सांगलां नॉर्थ आनी सावथ आसा विमेन बिझनस फॅसिलिटेशन सेंटरूय आसा ते आमचे खास करून बायलांनी चड हेजो आदार घेवचो. आनी हांव समजतां आमचे लोक खरे पंचायत लेवलार सुद्दां वचोन असले कार्यक्रम करून प्रत्येक पंचायतीनूय तुमी गेल्यार आनी फर्दर टू दॅट वॉर्डांनी गेल्यार थोडे कडेन इतली उत्साह आहा तुमकां एक एकदां दिसना ती. हांव कितलेशे एग्जिबिशनां भोंवता तेन्ना तेंचे प्रोडक्ट इतले बरे आसा पूण मार्केटींग ओन्ली ऑन दॅट पर्टिक्युलर डे थिंगा डिस्प्ले करता तेंचे सगळी विक्री जाता. ते उपरांत देर इज नो कंटिन्युटी. दे शूड बी कंटिन्युटी. दे शूड फील रेग्युलर इन्कम इज कमिंग. वी आर क्रिएटिंग एंटरप्रेनर्स. आमी तुमचे मदें फुडले एक तरेन ल्हान उद्योगपती जशे तयार जाता ल्हान एम्प्लॉयमेंट गिवर म्हणजे तुमी नोकरी दिता जाय जाल्यार दुसऱ्या लोकांक अशें आमी तयार करता. सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सीज कितलेशे हे वाठारान म्हणजे फंड्सूय आसा तेंचे कडेन ते हेल्पूय करता. आमचे डिपार्टमेंटाकूय हांवें सांगलां खूंय प्रोग्राम हो खंयचो म्हणजे कितें ट्वीक करपा जाय रेग्युलेशन जाल्यार लोकांक मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटा तशें आमी करया. आनी बरी गोश्ट जावन आसा. दीस इज नाव गोईंग डावन एट द ग्रासरूट लेवल इन म्युन्सिपालिटीज एट द ग्रासरूट लेवल इन पंचायत. दीस इज आय थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग वीच यू आर डुईंग. आनी म्हाका दिसता फुडारा आमकां हेजो चडूच सक्सेस पळोवपा मेळटलो. आनी तुमी जे EDDI ट्रेनिंग जे आसा it is not enough if only your teams go and you train them. There has to be hand holding of a different type. म्हणजे personally you should take interest in the what are interest of the small groups or these self-help groups. because एक एकदां हांवें पळयलां ते म्हणटा ना एकदां आयिल्लो तो मागीर ते उपरांत फॉलोअप जावना.
Don't wait for people to follow up. Once it starts as a practice, once you go there and you follow up with them, they will get a new enthusiasm. दुसरेच भाशेन जातले आनी म्हाका दिसता हे वातावरण जे तयार जातले municipalities because of the councillors, because of the punches and our department officials going, हे कार्यक्रम हांव समजता नव्या वर्सा एक बऱ्यांतली बरी नई दिशा, a new direction where more and more entrepreneurs will be created. ही अपेक्षा धरून I wish everyone all the very best. आणि हांव समजता की आमचे लोक जे काम करतले खरे अर्थान लोकां मेरेन हें पावतले आनी आमकां फीडबॅक जे पंचायतीन येतली, आमकां फीडबॅक जी म्युनिसिपालिटीनसून येतली आनी हे बारीक लोकां कडेन मेळटले. द अंत्योदयास जे आमी म्हणटा म्हणजे द लास्ट पर्सन एट द एंड ही शूड रेकग्नायज दॅट हो सरकार कितें तरी करता. आमकां जे इन्कम कांयच नाशिल्ले आमकां एक 2 पयशे आज आमी जोडटा. जे 2 पयशे जोडटा ते आज आमी म्हणटा ना, आज आमी पयले बेश्टे सादे काम करताले. आमचे फकत डेली कितें खर्च आहा तो सुट्टालो. आज आमी इतले कमयता. Third level, after that people get together, identify which are the good products. आज आमी एक टुरिझम स्टेट जावन आसा. टुरिझम स्टेट जाल्ले कारणान आय नो देर आर मेनी पीपल हे हँडीक्राफ्ट्स आमी विकता. पूण इमिडिएटली एनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट कमिंग, एनी नॅशनल टुरिस्ट कमिंग, एनी वन स्टेपिंग गोवा, हो प्रोडक्ट तेंचो बरो ते एक सॉविनर म्हूण दिवपाक मेळटा. तो एक आमकां युजूय करपाक मेळटा आनी गोंयची यादूय उरता हें गोंयांतसून काडलेलें म्हूण. अशेंय करपी अनेक लोक आसा. ओन्ली यू हॅव टू पॉलिश दॅट टॅलंट. हे माध्यमांतसून हें कशें करपाचें, गोंयकारांक कसो आमी हें प्रोत्साहन दिवपाचें, तें चिंतपाचेंय काम तुमचें जावन आसा. लेट आवर पीपल हँडलिंग टेक्नॉलॉजी who are experts apply their mind to this as well, because we are a tourism state. Even the curios, what you make, फकत आमी ती एक ट्रेडिशनल दिवली दिता. आतां ते पोर्चुगीज हें दिवपाक लागिल्ले आसा. बट देर इज मच मोर देन दॅट. So you have to identify those particular articles, make how people do it. They will make a miracle out of it. Only you have to get technology and people together. And sometimes talent is there at the grassroots level. आमकां एकदा खबर ना. ते पंचायतीन ते एक ल्हानशे गांवान हे व्हडले टॅलंट आसता, पूण आमी केन्ना टॅप करूना, कित्याक आमी केन्ना पावना. ते आमचे हेजे भाशेन पयले क्रिकेट आमचे फकत सिटीनी लोक खेळटाले. सिटीन खेळटा ते इंडियन टिमीन वयताले. आतां सारखे भितयले गांवान बरे बॉलर आमकां मेळ्ळले आसा. म्हणजे अनरेकग्नायज स्टेट्स बरे आमकां बॅट्समॅनूय मेळ्ळे आसा. ते भाशेन सेम थिंग रन्स हियर इन इंडस्ट्री. वन सिंपल पर्सन प्रोड्युसिंग अ सिंपल प्रोडक्ट that can be a world product. Why not aim for that? If you aim for that, you will achieve it. This is my message. Please aim for bigger things. आमचे एंटरप्रेनर आहात तांकां, सेल्फ हेल्प ग्रुप आहात तांकां खरे अर्थान आमी व्हडले करया, मुखार या आनी तेन्नाच खरे अर्थान एका खूब खूब म्हत्व येतलो. हें सांगून हांव आनीकदां सगळ्यांक हाजीर आशिल्ल्यांक आनी कोण जॉयन जाला तांकां उनुनीत परबी दिता नव्या वर्साचे. हे 2026 एक बऱ्यांतले बरें काम आमी करून दाखोवया. मेळून आमी काम करया. आमच्या डिपार्टमेंट आनी तुमी ताळ्यो मारतले 2 हात जाय पडटा. तुमी आमकां जाय, आमी तुमचे बरोबर आसा आनी हे भाशेन आमी फुडें या. हें सांगून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आज हे हितून जॉयन जाले हे कार्यक्रमाक आनी खरें हेजो लाभ तुमी घेतले. आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन दितले की सेंट्रल गव्हर्मेंट बाब नरेंद्र मोदी जे वावरता, जे डॉक्टर प्रमोद सावंत वावरता, म्हाजे डिपार्टमेंट आनी आमी वावरता, ताका खरें एक बरें फळ मेळ्ळें म्हूण आमकां हे अपेक्षीत हांव हें धरून तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आतां थोडे स्वयंसहायता गटांतले वांगडी उद्योग मंत्र्या वांगडा भासाभास करपाक सोदता. सगळ्यान पयलीं हांव मागता हरवळे पंचायतींतले उर्वी नायक हाणें आपले मायक अनम्यूट करचो, कॅमेरा ऑन करचो मातसो. उर्वी नायक. हांव हरवळेसून उलयतां.
म्हज्या ग्रुपाचें नांव शिवकृपा हरबळे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा. तशेंच हांव एका आजोबा ऑर्गनायझेशनचे चेअरपर्सन आसा सर. आणि आमच्या साखळे कॉन्स्टिट्युएन्सी अंडर आमचो CLF चाललेलो आसा, सुरभी CLF. तर तेचे बी हांव चेअरपर्सन आसा सर. नमस्कार सगळ्यांक. पयलींचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि आतांचे सेल्फ हेल्प ग्रुप हितून खूबसो फरक जाल्लो आसा सर. आतांचे कॅडर्स आमचे आसा ते बऱ्या भशेन आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक ट्रेन करून बऱ्या तरेन फुडें काडलेले आसा. जे NRLM मंडळ स्किमी आसता ते सगळे स्किमी सगळ्या प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपा मेरेन पावयतात ते आमचे कॅडर्स जे आसा. तशेंच आतां आमी CLF अंडर आमी स्वयंपूर्ण सखी काडलेली आसा. ती बी बऱ्या तरेन काम करूंक आपले स्टार्ट केल्लेले आहा तेंच्यांनी. तर तेंच्या थ्रू बी आतां आमी चडश्यो ज्यो स्किमी आहा ज्यो सगळ्यो स्किमी येतात कसलो फंड येता तर CIF फंड जो आसा तो पयलीं आमी विओनसून घेताली. आतां तो सगळो CIF फंड जो आसा तो आमी CLF अंडर पावयल्लो आसा. आणि त्याच्या थ्रू चड तांकां CIF म्हणजे कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट फंड जो आसता तो आमी प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपाची बायल जी बिझनेस करूंक सोदता तिका 1 लाख ते 5 लाख अशे आमी तांकां CIF फंड जो आमी जो आहा तो CLF थ्रू तांकां प्रोवायड करतात. तशेंच जे अशें म्हटलें तेंच्यांनी की PMFME स्कीम आसा जी फूड प्रोसेसिंग करता तिका 40,000 मेरेन लोन मेळटा. तिका 5% सबसिडी आसता तिच्या अंडर. तर अशें आमचे हरवळेसून खूब जाणां बायलांनी घेवन ती फुडें सरलेली आसा. सो ती कॅटरिंग करतात, स्वीट्स मेकिंग करतात आणि तेंच्यांनी आपले लायसन करून ती त्या बिझनेसांनी खूब फुडें सरलेली आसात. आणि या तशेंच पूर्वी हांव एकूच सांगपाक सोदता जे तुवें आतां पर्यंत सांगलां हें दाखोवन दिता की तुमी हें काम बरे प्रमाणान करता. म्हाजी इच्छा आसा हांवें सांगलां तशें आनीकूय तुमी बरें काम केल्लें. आनी तुमी आज जे मार्केटींग तुमचें आसा त्या प्रॉडक्टाचें तें एक लेवलार तरी चलता जाल्यार तें तूं आनी कशें वाडोवपाचें, तुमचें उत्पन्न कशें वाडोवपाचें तेंच आमकां आनी समाधान जातलें की तुमी खरें तुमचे सगळे ग्रुपाक तुमच्या बायलांक बरे प्रमाणान वयर काडले म्हूण तेंच्या लायफानूय कितें एक बदल येतलो. आनी हांव समजता विलेज इकॉनॉमी जी आसा तेकाय बदल येतलो ही अपेक्षा दवरता तुमचे कडेन. कितें बरें काम केलां म्हणून परबी तुमकां नव्या वर्सा परबी तुका आनी तुमचे सगळे वांगड्यांक. आतां हांव मागता बिचोली पाळी पंचायतींतल्यान विभा गांवस. तुमी मायक मातसो अनम्यूट करचो, कॅमेरा ऑन करचो. चेअरपर्सन आमकां जेन्ना आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपान आसली तेन्ना आमकां कांयच तितली म्हायती नासली आनी कांय खबरूय नासली. जेन्ना आमी येवन जॉयन जाली तेन्ना आमकां सगळी म्हणजे कशें स्किमी आसा कितें आसा तें आमच्या बायलांकूय कळ्ळें आनी आमकांय कळ्ळें. आनी आमी सगळ्यान पयलीं हांव आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां खूब धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी सदांच बायलां खातीर खूब बरे तरेचे उपक्रम राबयल्ले आसा. तेन्ना आमी बरेच उपकारी आसा की तेंच्यांनी आमच्या खातीर खूब अशे बायलां खंय तरी फुडें सरो आपल्या पांयार उबी रावो हे तेंच्यांनी आमकां सदांच एक मार्गदर्शन दिल्लें आसा. तेंचे मिसेसूय आमच्या खातीर खूब आवडटा, तेंकाय हांव धन्यवाद म्हणटा. कित्याक तर अशे स्किमी येयल्या की जेच्या खातीर आमी बायलां खूब फुडें सरल्या की स्वताच्या पांयार उबी रावल्या. जेन्ना एक घरान एक आपलो दादलो सुद्दां एक कमवतो नासलो जाल्यार ह्या ग्रुपा मार्फत ह्या विवो मार्फत आमच्या CLFाक फंड येता. त्या फंडांतून आमकां बरे तरेचे बेनिफीट आमकां मेळटा. तेन्ना तेंच्या कडल्यान आमकां ट्रेनिंगूय मेळटा. तेन्ना NRI आनी BDO तर्फे आमकां बरे तरेचे आमकां मार्गदर्शन दिता. आमचे BC मॅडम आसा तेय बी आमकां बरे तरेचे मार्गदर्शन दिता. तेन्ना खऱ्यांनीच गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचे जे स्वप्न आसा की गोंय आमचो स्वयंपूर्ण जावचो
ते खरेच त्यांचे स्वप्न आम्ही सगळे पीओ मार्फत CLF मार्फत आम्ही पूर्ण करतले. आणि आमच्या महिलांकडे बी हांव एक तुमच्याकडे एक मागणें मागता की खऱ्यांनीच तुम्ही एक बायला की तुमकां बायलांक खबर आसा आपल्या संवसाराक लागून कितें जाय पळय ते तुमकां खबर आसा. तेन्ना तुम्ही बायलांनी सदांच फुडाकार घेवन ह्या सरकाराच्या योजनेचो बरे तरेन फायदो घेवचो आणि आपल्या पांयार उबे रावपाचें काम तुम्ही करचें. आणि विभा उनुनीत तुका परबी नव्या वर्षाचे तशेंच बरें काम केलां तेजी खरें तुवें कार्यक्रम जो आमचे मान्य मुख्यमंत्र्यान येवजिला तो खरेंच मुखार वयला. शाबासकी तुका. आनी हांव समजता हेच प्रमाणान आनीकूय व्हडले प्रमाणान काम आमकां दिसतलें. देव बरें करूं. आयच्या ह्या कार्यावळीचो समारोप करतना हांव मागता डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स एंड इव्हॅल्युएशनाचे संचालक श्री विजय सक्सेना हांचे कडेन की तांणी उपकाराचे उलोवप करचे. नमस्कार। जैसा हम सब जानते हैं कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंतर्गत गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम आज से लगभग 5-6 साल पहले शुरू किया था। स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम के बहुत सारे फोकल पॉइंट्स हैं। अल्टीमेटली गोवा सरकार स्वयंपूर्ण प्रोग्राम के अंतर्गत अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय के उद्देश्य से गांव-गांव में हर एक कोने में गवर्नमेंट के हर एक प्रोग्राम और स्कीम का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आज तक 36 वेबिनार कर चुके हैं। आज का ये वेबिनार हमारा 37वां वेबिनार है। नए साल में 2026 में सबसे पहला वेबिनार ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री श्री मोविंग गोदिनो जी ने आज हमको सामने अपना मार्गदर्शन दिया है। हम जानते हैं कि गोवा सरकार ने 11,000 लखपति दीदी का लक्ष्य रखा है और हम करीब 3,600 लखपति दीदी आज तक गोवा में बना पाए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और रूरल डेवलपमेंट के संयुक्त प्रयास से ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज श्री मोविंग गोदिनो सर के गाइडेंस में रेम्प स्कीम में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर, वुमेन फैसिलिटेशन सेंटर अक्टूबर-नवंबर में एस्टेब्लिश्ड हुआ। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि बहुत कम समय में रेम्प के स्कीम के अंतर्गत फैसिलिटेशन सेंटर्स बनने के बाद दोनों डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से ये स्कीम को इतनी जल्दी और मिशन मोड में आगे बढ़ाने के लिए इस उद्देश्य से कि 1600 सेल्फ हेल्प ग्रुप MSME 80 से कम दिन में बन पाएंगे। और आज हमें अपना समय देकर मिशन मोड में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज ने हमें आज मार्गदर्शन दिया। इसके लिए हम आपका सर, हमारी तरफ से, सभी महिलाओं की तरफ से और वो व्यवसायी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को नहीं बिलोंग करते हैं पर MSME बनने के काबिल हैं, इन सभी का हम और आपके मार्गदर्शन के लिए आपका आभार मानते हैं सर। आई थैंक द डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट, सभी तालुका नोडल ऑफिसर्स, स्वयंपूर्ण मित्रास, चीफ ऑफिसर्स, कमिश्नर, CCP, विलेज पंचायत सेक्रेटरीज, सरपंच, पंच, चेयरपर्सन्स, काउंसिलर्स और जिला पंचायत मेंबर्स और CMO की टीम जिन्होंने आज का ये वेबिनार को सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू ऑल फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन। थैंक यू।